दिवाळी अजून काबार सुद्धा जावंक ना आणि बीजेपी सरकारान लायटीची बिलां वाडोवपाची 20% एक्स्ट्रा लोकांक चार्ज करपाचे ऑलरेडी थारायल्ले आसा। आता हो ढवळीकर कसलो राग करता आमकां खबर ना। म्हणजे नरकासूर केले म्हणून भुरग्यांचेर आनी लोकांचेर हो राग काडटा काय हो एक प्रश्न चिन्ह पडटा, कित्याक तेका नरकासुराची खूब एलर्जी आसा। आता त्यांनी तेंच्यान डिसिजन घेतला की स्मार्ट मीटर बसतले। स्मार्ट मीटर बसल्या उपरांत 10-20% जे कोण लोक रातचे यूज करतात लायट तेंकां 20% एक्स्ट्रा चार्जीस पडटले। सकाळी कोण कमी यूज करता तेंकां 20% बेनिफीट मेळटलो। आयज जर पळयत आमी आनी सगळी कडेन मॅक्झिमम लायट यूज जाता ती रातचीच यूज जाता। आयज गोंयान आमच्या क्लायमेट अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक घरान एसी लागलेली आसा। मॅक्झिमम घरांनी एसी लागला। प्रत्येक लोक आयज स्मार्ट टीव्ही यूज करता, मोबाईल यूज करता, वॉशिंग मशीन यूज करतलो, आनी कोण फ्रीज यूज करतले, कोण इंडक्शन यूज करतले। आनी हे सगळे गजाली हे बेजीक गजाली आयज लोकांच्या घरान आसा आनी एक बेजीक नेसेसिटी जाल्ली आसा। आयज इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार लायटीचे बिल जे कमी जावपाक जाय, कित्याक बाकीची म्हारगाय तुमची वाडत आसा, सरकार लोकांकडल्यान टॅक्स घेत आसा आनी ते आसतना पासून तुम्ही लायटीची बिलां जर वाडयता आनी लोकांक जर पिवळून जर काबार करता जाल्यार हे खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जाय आनी हे सरकारान हे फाटी घेवपाक जाय। कित्याक आयज अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आसा की लोकांचे ह्या भायल्या लोकांक लागून धंदे सारखे चलना, लोकांचे बिझनस सारखे चलना, लोकांक भुरग्यांक कामां ना, अनएम्प्लॉयड आसा। मॅक्झिमम भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक वयता आनी तेंकां जर तुम्ही आयज बेजीक नेसेसिटीची लायट आसा ती पासून जर सवाय दिवपाक जर शकना जाल्यार हो डबल इंजीन जाय। कित्याक एवरी टायम तुम्ही डबल इंजिनाचे गजाली करता, डबल इंजीन जाल्यार डबल इंजीन आसतना तुम्ही लोकांचेर बर्डन कित्याक घालता? तुम्ही सेंटराच्यान पयशे हाडा आनी लोकांक रिलीफ दिया। तुम्ही तो रिलीफ दिना, तुम्ही पयशे हाडटा तुमच्या प्रोजेक्टाक आनी लोकांकडल्यान हांगा तुम्ही पयशे काडीत आसा। आयज जी खांब्यार जी लायट पेट्टा, स्ट्रीट लायट, तेचे पासून पयशे आयज लोकांक भरचे पडटा, लोकांच्या बिलान येता। म्हणजे आयज हे जे डिसिजन घेतला 20% हायक रातचे कोण लायट यूज करता तेंकां, हे म्हाका तरी दिसता हे सारखें ना। ही बेजीक नेसेसिटी आसा, लोक आपणाक जाय तशी लायट यूज करतले आनी बेजीक लायट दिवप हे सरकाराचे कर्तव्य आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। कित्याक तुम्ही रस्ते काय आमकां सारखे दिना, हेल्थ केअर फॅसिलिटी काय तुमची सारखी ना, उदकूय तुमचे सारखे ना। आयज जे कितें आमकां लायट येता ती लायटूय जर तुम्ही जर बिलां वाडयता जाल्यार म्हाका दिसता हो गोंयकारांचेर एक अत्याचार आसा आनी गोंयकारांचेर एक अन्याय आसा। ह्या सरकाराक निवडून हाडून लोक आयज फोंडान पडलेले आसा। सो लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्या सरकार जे तुमकां आयज लोकांक 1,500 दितले, 2,000 दितले आनी जे पिशान काडटा ते 1,500 आनी 2,000 तुमच्या बोल्सांतल्यान कशे काडपाक जाय होय प्लॅन हे सरकारान बऱ्या रितीन केल्लो आसा। सो विचार करा आनी ह्या ढवळीकराक सांगपाक सोदता, जे डिपार्टमेंट तूं हातीन घेता ते डिपार्टमेंटान तूं लोकांक फोंडान घालता, गोंयकारांक फोंडान घालता। हेच्या पयलीं PWDन तुवें फोंडान घातले, आतां लायटीचे डिपार्टमेंट घेतला, पावर मिनिस्ट्री, थंयसर तूं लोकांक फोंडान घालता। सो सगळ्यांनी विचार करून फुडले फावट आतां ZP इलेक्शन येता तेन्ना मतदान करचें। हेंचे जे एनवेलॉपां येतात नाजाल्यार हेंचे जे स्किमी दिवन तुमकां जे पिशान काडटा तितून पिशान येवं नाका। तुमचेच पयशे तुमकांच दिवन तुमच्या कडल्यान कशे काडप हे BJPक सारकें खबर आसा। देव बरें करूं।